एक खुशालकायेचो दीस आमच्या कोर्टालीं, बिकॉज हेल्थ सेक्टर इज अ सेक्टर नोबडी कॅन सी डिनाय इट. सगळ्यांकूच गरजेचो, व्हडल्यांक तशें धाकट्यांक. But I would also like to thank Paradeep Phosphate Limited for taking this initiative through their CSR funds. आणि दुसरी सुवातेर जे भाशेन आमच्या MLAन सांगला, आमचो MLA दीस आनी रात आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी पासत वावरता हें तरी आमी जाणाच. एक म्हयनो फाटीं वेन आय अकंपनीड आय MLA टू द GMC तेन्ना जायते वस्तू न्हू आमचे MLAन हेल्था बाबतीन सुप्रिटेंडंट ऑफ द GMC तेजे उपकार घातले एंड अश्युरन्सूय बीन आमकां मेळ्ळे जायतेच. सो आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक आय MLA because every time नो कितेंय आसता, these are the projects which we as a panchayat आमच्यांनी करपा जायना, but it is only through MLA's help and MLA's cooperation that we can do it. आणि म्हाका दिसता आमचो MLA सदांच आमचे बराबर आहा आनी मुखारूय बीन आमचे बराबर आसतलो. ही आमची वाटचाल CSRची जवळ 2 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ली. कोवीड जे पॅन्डेमीक जाली तातूंत आमकां खूब कितें शिकयलें की हेल्था खातीर लोकांक कशे त्रास जाता, दोतोरांनी कितले त्रास काडले, एडमिनिस्ट्रेशनांनी कितलें काम घेतलें हें आमी स्वता पळयलां. आमकां फॅक्टरी चालू दवरपाक सुद्दां एडमिनिस्ट्रेशन आनी हेल्था सायडीच्यान खूब मदत जाली तेन्ना. आनी हालींच जर तुमी पयले 2 म्हयन्या फाटीं आमी चिखली हॉस्पिटलांनी एक CSR एक्टिविटी केल्ली. सो ही आमची दुसरी धाकटीशी पण ही दुसरी एक्टिविटी आमची CSR अंडर एज अ गिव बॅक टू दी सोसायटी, कित्याक सोसायटीन आमकां तसो मदत केल्ली आसा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आनी एडमिनिस्ट्रेशन. आमचे आमदार बाब बी आमकां ज्या ज्या कडेन आमकां जी गरज लागता, जे फॅक्टरी चलोवप म्हणजे एका मनशाचें किंवा एका ऑर्गनायझेशनाचें काम नासता, तातूंत एक 2000 फॅमिलीज काम करता आनी खूब कितें एडमिनिस्ट्रेटीव आसता. थंय लोकल जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा तांची मदत लागतात आनी ती आमकां सदांच मदतगार आसता. सो तांकां जेन्ना कितें जाय आसता तेन्ना आमी सदांच अशे उबे आसतले. आनी आमचो मेन CSR अंडर एज्युकेशन आनी हेल्थ हे 2 आमचे मेजर एक्टिविटीज आसा. सांकवाळ ओन अदर प्लेसीस आमकां एक बरी संदी जावन आसा. आमच्या एमर्जन्सी आमकां कॅज्युलिटी नासली, आमकां हॉस्पिटलान GMC एज वेल एज सावथ डिस्ट्रिक्ट तितून वचचें पडटालें. हांव मागता लोकां कडेन हाजी संदी घेवन एक बरो फायदो काडचो. आमचे कोर्टालीं जावं कुरपवाडो PCC येता तेन्ना आमी पळयल्लें की पोस्ट कोवीड न्ही पेशंटाचो फ्लो वाडपाक लागलो आनी जागो पावनाशिल्लो आमकां. आनी स्पेशली कितें आशिल्लें आमकां एक OPDच आशिल्ली, त्याच जाग्याचेर इंजेक्शन दिताले, ड्रेसींग करताले. म्हणून एक समज एक कोण लो BP ऑर खंयचो एक्सिडेंट पेशंट आयलो जाल्यार ताका फर्स्ट एड आनी ऑर IV फ्लुइड्स दिवपाक इवन बेड घालपाक पसून जागो नाशिल्लो. सो ही जी PPLन आमकां करून दिली, एक्चुअली दे ओनली केम फॉरवर्ड. वी हॅड आवर आयडियाज ऑफ हाव टू डू इट आनी बिकॉज ऑफ दीस आतां इवन एक एक्सिडेंट जालो ऑर इवन 108 पेशंट समज सिरियस आसा, रिचींग GMC will still take 20 minutes. We still can put some IV lines, put IV fluids before we shift the patient. So we have some beds as well as what we have lot of तुम्ही ऐकलं आसतलें डेंगी, मलेरिया. सो ह्या लोकांक एक फाटी न्ही एडमीट जावपाकूच जाय अशी गरज आसना. मातसो सल लावन एक हाफ डे बसून दवरून गेले जाल्यार इट इज मोर देन इनफ, बिकॉज तांची मातशी BP लो जाल्ली आसता, फ्लुइड्स कमी जावन. सो इवन दोज कायंड ऑफ पेशंट्स कॅन बी टेकन केअर rather than all we are referring to either hospice or GMC. So for a day care center also we have 2 beds which will help us. So people of Cortalim as well as our staff will be always grateful to PPL for their support and what they have done for us. Fresh आयज हांगासर आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर कोरपावाडो आयज आमी जी कॅज्युलिटी ब्लॉक जे न्यूज इनॉग्रेट केल्ले आसा आनी हांव पयले सुवातेर आमचे जे पारादीप हॉस्पिटल लिमिटेड हांकां तशेंच आमचे मागीर तांचे स्टाफ ऑफिसर जे आसा तांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हांगासर आमचे जे कुरपावाडो हेल्थ सेंटर तशेंच आमचे हांगासर डॉक्टरूय आसा. खरेंच ही आमचे जे पारादीप हॉस्पिटल लिमिटेड आनी जो आयज CSR शहराचो जो हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव जाणा आमचे कोर्टालीं हांगासर जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा ही पयलीं लोक येवपाक खरेंच फाटीं फुडें सोदताले, पूण आतां पळयलें जाल्यार तुमी लोक आख्खोच हांगासर आमचे कुट्टायचो न्हू जो वेर्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा, बाकीचे आमचे सांकवाडचो लोक आसा, जावं आमचे दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी देखून लोतोली हे सायडचो देखून हितून हेल्थ सेंटरान येतात. आनीक
हांव मागता हो आमच्या लोकांनी जो आमचे जे कॅज्युलिटी जे ब्लॉक आसलो सारको धाकटो आसलो पूण आयज आमकां फ्रिली भोंवोंक जे आमचे पेशंट हाडले जाल्यार देखून आमकां म्हाका फ्रिली लोकांक हिंगा बसपाक पेशंटाक हाडपाक फ्रिली आमकां मेवता. आनीक एक म्हजी एक प्रपोजल आसा आनी हांव ऑलरेडी आमचे हेल्थ मिनिस्टर सरा कडेन हांव उलयलां आनी हेज डिमांडाकूय हांवें एसेंब्लीन पॉयंट घातलेलो आसा. हांगासर एक आमकां एक 20 बेड आमकां जाय कित्याक म्हाका दिसता हांगासर आमचो इतलो लोक येता आनी आमचो केन्नाय रातच्या टायमार कितें जालें जाल्यार आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता. म्हजो एक प्रपोजल आसा आनी हांवें जाता ते भशेन आमच्या मिनिस्टराक हेल्थ मिनिस्टराक सांगलो आनी तेणी एक्सेप्ट केल्लें आसा. पूण आपूण पयलीं इन्स्पेक्शनाक येता सायडीन आनी पळयता आनी तो हांगासर इन्स्पेक्शनाक घेवपाचो आसा आनी जरी तर आमचे 20 बेड तर आमकां हांगासर जाले जाल्यार आमकां आमचे कुट्टाळे एरिया लागीं जे आसा ताका बरेंपण जातलें आनीक हो लोकांक भरपूर फायदो आसा आनी हो लोकांक फायदो काडचो.